नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। जायका केशीत आदल्या दोगा मंत्र्याच्या दिशेन क्रायम ब्रांचीचो फास। आरोपी आणि साक्षीदारांच्या जबानीचेर पातयेवन चल्ला तपास। मात सिद्ध करूंक जाय लेखी पुरावे, डॉक्युमेंट महत्वाचे। पावस वर्सापरस 21% उणो। हणजूण चापोली धरण अजून भरना। पातळी वर्सापरस 20% उणे। ऑगस्टात पावसान नीट धरलो न जाल्यार मायात प्रश्न। सरकाराच्या म्हयन्याक 728 कोटी येणावळीचे टार्गेट। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार जोडटा 650 कोटी। लेखी जाप दिता 525 कोटी। मुख्यमंत्री खरो काय अर्थमंत्री? पळ्यात रिपोर्ट। एफडीएची यंत्रणा फेल। मॅगी नूडल्साचेर एफडीएचे आदले आणि नवे रिपोर्ट वेगवेगळे। लिडा सारखेल्या टॉक्सिक गजाली तपासपाक यंत्रणात नासतना टेस्टी जाल्यो कश्यो? पळ्यात रिपोर्ट। गोयच्या कॅसिनो कडल्यान सरकाराक येवंक जाय 3,000 कोटी, येतात फक्त 200 कोटी। बाकीचे पैसे खंय चल्ले? जे नेक्साचो स्कॅमाचो दुबाव वतले कोर्टात। खबरो विस्तारान। लुई बर्जर लाच प्रकरणाची केस क्रायम ब्रांचीन बऱ्यापैकी सोडयल्या खरी, मात डॉक्युमेंट आणि तांत्रिक पुरावे हाताक लागूंक नाशिल्ल्यान केस पोंक जाव येता। आरोपी आणि साक्षीदारांनी पुराय लाच प्रकरणाविषयी जबानी आणि कबुली दिल्या, मात ते सिद्ध करपाक पुरावे तितलेच महत्वाचे। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण क्रायम ब्रांचीचो तपास आरोपीच्या जबानीच्या आदाचेरूच पातयेवन चल्ला, मात कोर्टात गुन्हा सिद्ध करपाक जबानी परस डॉक्युमेंट आणि हेर पुरावे महत्वाचे। पळयात खासा रिपोर्ट। लुई बर्जर लाच प्रकरणातल्या लाचखोरामेरेन पावन प्रकरणाचो तपास केल्ल्याचो दावो क्रायम ब्रांच करूंक शकता, मात सगळ्या गुन्यांवकारांक ख्यास्त दितलो जाल्यार कोर्टान दाखोवपा खातीर जाय आशिल्ले डॉक्युमेंट आणि पुरावे क्रायम ब्रांची कडेन नात। लुई बर्जराच्या गुडगांव ऑफिसांतल्यान म्हत्वाचे पुरावे मेळटले म्हूण पुलिशेक दिसताले, मात थंयच्यान कांयच हाताक लागिल्ले ना। गुडगांवच्या धाडीत पुलिसांक मेळ्ळे ना पुरावे। जायका कडेन संबंधित सगळे कॉम्प्युटर, हार्ड डिस्क अमेरिकेच्या ताब्यात। अमेरिकेत केस चलताली तेन्ना केशी कडेन संबंधित सामान न्यू जर्सीत व्हेले। दिल्ली सावन गोंयांत पयसो कसो पावलो ते सोदपाक गुडगांवचे डॉक्युमेंट गरजेचे। लुई बर्जरान भारतात पयसो कायदेशीर पद्दतीन बँक वेव्हारांतल्यान धाडलो। गुडगांवच्यान मागीर हवाला दलालांनी तो गोंयांत पावयल्लो। गोंयांत ही केस निकालात काडपा खातीर पुलीस चर्चिल आणि दिगंबर कामतीची पुलीस चौकशी मागतात। शेणिल्ल्यो फायली मेळोवंक दिगंबराची पुलीस चौकशी म्हत्वाची, मात अटकपूर्व जामिनाक पुलिसांनी केल्ल्या विरोधांचेर कांय प्रस्न उपरासतात। दिगंबर कामतीक संवकळीचो गुन्यांवकार म्हूण दाखोवंक क्रायम ब्रांचीन शहा आयोग आणि पर्रीकाराच्या पीएसी रिपोर्टाक फुडें काडला। गोंय मायनिंग घोटाळ्याविशीं शहा आयोगाचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टानूय मान्य करून घेवंक नाशिल्लो। पर्रीकाराच्या पीएसी रिपोर्टाचेर 3 वर्साच्या कार्यकाळान बीजेपीन कांयच कारवाय केल्ली ना। शेणिल्ली फायल आणि फायली हालपाक जाल्लो उशीर हे क्रायम ब्रांचीचे 2 म्हत्वाचे मुद्दे। मंत्र्यांनी पयसो खाल्लो हो दावो आरोपी साक्षीदारांच्या जबानीचेर, मात तंत्रीक पुरावे अजून मेळिल्ले ना। ह्या लाच प्रकरणातलो मास्टर माइंड म्हूण दिगंबर कामतीचे नाव फुडें आयलां। दिगंबर कामतीच्या लागींच्या सूत्रांनी प्रुडंटाक कळयल्ले म्हायती प्रमाण आदलो मुख्यमंत्री कामत क्रायम ब्रांचीच्या ह्याच उणिवांक फुडें काडून कादयेंतली चौकशी टाळपाचो यत्न करता। क्रायम ब्रांचीन रिकॉर्ड केल्ल्या जबानेचेरूय तांणी प्रस्न उबे केल्यात। जेन्ना पुलिसांनी वाचा सुंदर आणि लुई बर्जराच्या अधिकाऱ्यांक धरले तेन्ना तांणी कॅमेरा मुखार हे प्रकरणात राजकारण आसा म्हूण म्हणिल्ले। चौकशेत सहकार्य दिना म्हूण अटक केले उपरांत कांय दीस पुलीस कादयेंत रावन उपरांत अचकीत तांणी 2 मंत्र्यांनी पयशे खाले म्हूण जबानी नोंद करपाची तयारी दाखयल्ली। हाचो अर्थ कितें? ही चौकशी निष्पक्ष म्हणूं येता? लुई बर्जर लाच प्रकरणात पयशे खावपी मंत्र्या मेरेन पावपा खातीर ह्या प्रकरणात आशिल्ल्या मनशांक धरून क्रायम ब्रांचीन आतां मेरेन चौकशी बरे दिशेन व्हेल्या। तांकां ताब्यांत घेवंक आनी अटक करपाक क्रायम ब्रांचीन वेळ वगडावंक ना, मात अमेरिकेत पाविल्ले पुरावे क्रायम ब्रांचीच्या हाताक लागिल्ले ना। हे पुरावे गोंय पोलिसांक कमी वेळात हाडपाचें आव्हान आसा।
ते क्रायम ब्रांची कडेन शक्य जातले काय हो प्रस्न उरता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदू मॉन्सून गोंयांत पावलो उसरा. जून सुकोच. जुलयात वत पावसाचो आपालिपा. गोंयांत पावस सध्या 21% उणो. एन्ना म्हणल्यार वर्साक सरासरी 87 इंच पावस पडटालो. अंदू 70 इंचां मेरेन पावला. उण्या पावसाचो परिणाम गोंयभरच्या धरणाच्या उदकाच्या सांठ्याचेर जाला. ऑगस्टात पावसान नेट धरलो ना जाल्यार मायात उदकाची धडगत ना. हणजूण धरण फक्त 60% भरलां. काणकोणा चापोलीचें धरण एन्ना म्हणल्यार भरताले ते अजून 2 मीटर उरलां. उदकाच्या उणावाचेर पळयात रिपोर्ट. जून 6 म्हणल्यार मान्सून गोंयांत पावता. अनुमात अर्दो अदीक जून सुकोच गेलो. 15 दीस उजरा मान्सून आयलो. हजेरी लायली आनी नाच जालो. जुलयात पावसान दांडी मारली. गोंयची धरणांय वर्सा भशेन भरिल्ली ना. पळयात गोंयच्या कांय धरणांनी उदक कितल्यार पावलां तें. साळावली 2014 42.32 मीटर, आतां 41.89 मीटर. हणजुणें 2014 90 मीटर, 2015 85 मीटर. चापोली 2014 36.55 मीटर, 2015 38.77 मीटर. आमठणे 2015 18 मीटर. म्हैसाळ 2014 26.10 मीटर, 2015 26.12 मीटर. पावसाचो तिसरो म्हयनो अर्द्यार पावलो, मात धरणाची पातळी जाय तशी वाडना. चापोले धरण गेल्या वर्सा 7 ऑगस्टाक भरिल्लें. अंदू अजून 2-2.5 मीटर सकयल उरलां. साळावलेक मात भरपाक मातसो उशीर लागलो. तरी सध्या धरण भरिल्ल्यान दक्षिणेंतले सांगे, केपें, मुरगांव आनी साश्ट तालुक्याक हुस्को ना. साळावले डॅमाचे उदक हे फावटी 24 जुलैक भरले. लास्ट इयरचे 22 जुलैक भरिल्लो. आज वॉटर लेवल आसा 41.89. हणजुणेचें धरण एन्ना म्हणल्यार 75% भरतालें. अंदू 61%च भरलां. ह्या धरणांतल्यान सत्तरी, दिवचल, बार्देस आनी पेडण्याक उदक वता. धरण वर्सा भशेन भरलें ना जाल्यार ह्या चारय तालुक्यांक हुस्को. उत्तरेत पाडोशें, सांकळी आनी केरी उदका पुरवण प्लांटाक थंयसान उदक वता. अजून 61%च भरलां. पोरूं इतल्यान धरण 70% वयर भरिल्लें. गोंय वेधशाळेन आंकडे दिल्यात ते प्रमाण ऑगस्ट मेरेन गोंयचो पावस पोरूं परस 21% उणें. येन्ना मेरेन गोंयांत 87 इंच पावस पडटालो. अंदू 70 इंचां म्हऱ्यान आसा. पोरूं उणें आसलो तरी 75 इंचां वयर आशिल्लो. We received 176 centimeter as against the normal rainfall of 221 centimeter. It is about minus 21% less than the normal. अंदू गोंय सोडल्यार भारतांत सरासरी पावस बरो पडला. पश्चिम घाट हरशीं पावसान आनी उदकान श्रीमंत, मात पश्चिम घाटांतल्या गोंयांत पावस उणें जायत चल्ला. उण्या पावसाचें हें दुसरें वर्स. पोरूच्या वर्सा मायांतले गरमीन आज मेरेनचे सगळे रिकॉर्ड मोडले. अंदूची परिस्थिती सांगू नजो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराच्या अंदू वर्साक 8,737 कोटी येणावळीचे टार्गेट. म्हयन्याक सरासरी 728 कोटी येणावळ. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार म्हयन्याक जोडटा 650 कोटी. तोच मुख्यमंत्री विधानसभेत प्रश्नाच्या लेखी जापेत सांगता म्हयन्याची येणावळ खंय 525 कोटी. पयले 3 म्हयन्यात सरकाराक स्वताचो कर, बिगर कर, केंद्राकडचो कराचो वांटो अनुदान धरून फक्त 1,576 कोटी येणावळ आयल्या. म्हणजे म्हयन्याक 525 कोटी. मुख्यमंत्री पार्सेकार खरो काय अर्थमंत्री पार्सेकार? पळयात ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट. ₹650 कोटींचो आमकां खर्च आसता दर म्हयन्याक. आनी हो येता कसो जाल्यार सरकाराक 500 कोटी रेव्हेन्यू आनी रसिट्स येतात दर म्हयन्याक सादारण ऑन एन एवरेज. आनी 150 कोटी जे कमी पडटात ते अंदूच्यान केंद्र सरकारान राज्यां कडेन जो वेगळो एटिट्यूड धरलो ताच्यामुळे सादारण दर म्हयन्याक 150 कोटी ज्यादा मेळटात आनी त्यामुळे 650 कोटी हे भागतात. सरकारान 13,300 कोटींचे बजेट मांडलां. वर्साक येणावळीचें टार्गेट 8,737 कोटी आनी खर्च 8,329 कोटी. म्हणजे म्हयन्याक सरासरी 728 कोटी येणावळ आनी खर्च सादारण 694 कोटी. मुख्यमंत्री म्हणटा ते कोतान आतां मेरेन फाटल्या 3 म्हयन्यांत म्हयन्याक सरकारान जोडल्या 650 कोटी आनी खर्चय 650 कोटीच. हिशेब वाटकुळो. पूण मुख्यमंत्र्याचें गणित सुद्दां खरें धरल्यार सरकाराचो खर्च आनी येणावळ टार्गेटा परस 10% उणें.
तातूंतच आतां अर्थमंत्री पार्सेकारान विधानसभेत प्रश्नांक दिल्ल्या जापेत भलतेच आंकडे दिल्यात. प्रश्नांक दिल्ले जापे प्रमाण सरकारान फाटल्या 3 म्हयन्यांत जोडल्या फक्त 1,576 कोटी. तातूंत सरकाराची कर येणावळ, नॉन टॅक्स येणावळ, केंद्रीय अनुदान आनी केंद्राकडच्यान येवपी कराचो वांटोय आसा. टार्गेट पयल्यार ही येणावळ तेकूंक जाय आशिल्ली 2,200 कोटी. हें गणीत केल्यार सरकाराची येणावळ म्हयन्याक 525 कोटी वयर वचना, म्हणजे म्हयन्याच्या टार्गेटा परस 200 कोटी उणें. म्हणजे वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकाराचे 8,737 कोटीचे टार्गेट फक्त 6,300 कोटी मेरेनच पावपाचें, जवळ जवळ 2,400 कोटी उणें. इतल्यान जाल्लें ना. सरकाराचें हें गणीत कशें गडबडटा पळयात. सरकारान कमर्शियल टॅक्साचे टार्गेट दवरला 2,980 कोटी, म्हणजे म्हयन्याक सादारण 248 कोटी. सरकारान 3 म्हयन्यांत कमर्शियल टॅक्स जोडला 701 कोटी, म्हणजे म्हयन्याक सादारण 233 कोटी. स्टॅम्प ड्युटीचे टार्गेट आसा वर्साक 549 कोटी, म्हणजे म्हयन्याक सादारण 46 कोटी. सरकारान पयल्या 3 म्हयन्यांत जोडल्यात फकत 83 कोटी, म्हणजे म्हयन्याक 27 कोटी. PWDचे एंट्री फीचे आड गोंयचे आनी शेजारच्या ट्रान्सपोर्टरांनी आवाज काडिल्ल्यान सरकाराचें गणीत थंय हाल्लां. PWDन पयल्या 3 म्हयन्यांत जोडल्यात 7 कोटी, म्हणजे वर्साक सादारण 28 कोटी मेरेन उरपाची. सुमार 2.5 वरां भाशण करून मुख्यमंत्री पार्सेकारान ताचें पयलें बजेट मांडलें. पोरू 10,000 कोटीच्या म्हऱ्यांत आयिल्लें गोंयचें बजेट 13,300 कोटीक ते केलें. वर्साचो 5वो म्हयनो चलता आनी सरकाराची वट्ट येणावळ वर्साच्या टार्गेटा परस सादारण 2,400 कोटीचो उणाव दाखयता. अर्थमंत्री एके वटेन सांगता येणावळ म्हयन्याक 650 कोटी, दुसरे वटेन लेखी जापेत म्हणटा 525 कोटीच. खरें कितें खोटें कितें, कितें दाखयता कितें लिपयता, वर्सा सोंपता तेन्नाच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.